म्हापशा करसवाडा वाठारांत आशिल्ल्या उड्डाण पुला खाला एक अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। ही कूड भिकाऱ्याची आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। ही कूड 5व्या रंगाच्या प्लास्टिकात गुठलायल्ल्या अवस्थेत सापडली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। एक 8 दीस पयलीं आमच्या आमदाराकडे आमी एक मिटींग घेतली। सगळे ट्रॅफिक पोलीस सगळे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आसले तेन्ना सुद्दां हांवें अशें म्हणून दिलेलें की हांगा 4 जाण एक हांगा वास्तव करता हांगा सगळे तेंचे कितें बरें वायट जालें जाल्यार तेची प्रॉब्लेम हांगा प्लस आमच्या म्हापसा बस स्टँडाचेर अशें खूब कडेन अशें हे जालें तेन्ना कितें तरी तेजेर उपाय योजना काडपाचे तेन्ना आमदारान कितें सांगलें आमी एक कमिटी करया आणि तेजेर कितें तरी सक्षम मोक्ष लावया हें चालू आसलें। एक 4 दिसा पयलींच गजाल गेल्या मंगळारा ही मिटींग जाल्लेली ह्याच बद्दल ते आपल्या घर बी आसलेले पळय ते सुद्दां येयल्लेले आसले तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी तोडगा काडटा म्हणून आमकां आमदारान आनी सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीक एश्युरन्स दिल्लेले आसा त्या प्रमाणे ते फुडें वयतले। तशें आतां हालींचे पळोवपाक एक 2-3 जाण अशें आसतले हांगाच आमी एक घोव आनी बायल दादलो आनी एक बायल आसा आनी ते सुद्दां ते पुलिसांचे नदरेन हाडून दिलेले पूण ते कशें आसता ते काय येयले की ते पळयता आनी परत आसले थंय मागीर परत येवन परत वयता पूण हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय। आमी सगळे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आमी इलेक्टेड मेंबर्स आमदारान सगळ्यांनी तेंचे कितें तरी तेजेर उपाय योजना करपाक जाय।